मोपा विमानतळाच्या बांदकामा खातीर 14 धनगर गराब्यांचें पुनर्वसन केल्लें। तांच्या दर एका फामिलींतल्या एका भुरग्याक गोंय सरकारान सरकारी कामांत रुजू जावपाक शुक्रारा अपॉइंटमेंट पत्रां भेटयल्यांत। RDX गोवा खातीर पणजेच्यान चीफ रिपोर्टर केन्झिल रॉड्रिगीस आनी गौतम शिरोडकार। एअरपोर्ट येतकच पेडण्या इकॉनॉमिकल परिस्थिती कशी बदलतली हें हांव सांगिना, ते तुमकां प्रत्यक्ष अनुभवतकच लक्षात येता। एअरपोर्ट म्हणजे 2000, 2500, 3000 कोटी इन्वॉल्वमेंट करून जेन्ना एअरपोर्ट बांदता तेन्ना वेवसायाच्यो नोकऱ्योच्यो हजारांनी ऑपॉर्च्युनिटी तयार जाता। आयची स्थिती हांव सांगता, दाबोळी एअरपोर्ट ऑलरेडी सुपर सॅच्युरेट जाला आनी एकूय मनीस एक्स्ट्रा घेवंक शकना तो, आनी एकूय विमान एक्स्ट्रा घेवंक शकना। हांव डिफेन्स मिनिस्टर म्हणून दिल्ली वतकच हांवें जितली गजाली दाबोळीक करपाक येता तितल्यो गजाली केल्यो। आयज 120 विमानां थंय येवन वता, पण गोंयांत जर फ्रीली अलाउड केली जाल्यार म्हाका दिसता 150 पावंड्यांचे फ्लायट येवंक शकता। त्यामुळे हो सुद्दां विमानतळ चालू करतकच दाबोळीची गरज उरतली, तो बंद करपाक येवचो ना। तो बंद केलो जाल्यार ह्या विमानतळाचेरूय सॅच्युरेशन जातलें, ही स्थिती गोंयची आसा। कारण जेन्ना लोक हे उलयताले त्या वेळार गोंयांत ट्युरिस्ट येताले 25 लाख, आयज हो आंकडो 80 लाखाच्या पलतडी गेलो, 50 पेक्षा सुबेज गेलो। स्वाभावीक आनी विमानाची कनेक्टिविटी आनी विमानाचो रेट दोनूय गजाली देंवल्यो, त्यामुळे मोठ्या प्रमाणाचे ट्युरिस्ट हो विमानाचो येता। आज पेडणे इंटरनॅशनल एअरपोर्ट जाता आणि तेजे भितर आमचे पेडणेच्या लोकांनी खुबशे सॅक्रिफायस केला। शेतकऱ्यांची जमीन गेली ना, तशेंच धनगर जे लोक आमचे आसात कम्युनिटी ती कितली वर्सां जाली ते थंय रावतात, आनी हे सगळें आसतना येदो व्हडलो प्रोजेक्ट जाता तो गोंयच्या लोकां खातीर, आनी तेजे भितर पेडणेच्या लोकांक जाता तितलें स्थान तितलें जाता तितले ऑपॉर्च्युनिटी मेळटली, एम्प्लॉयमेंट मेळटलो, आनी एक गोंयान नांव जातलें आनी पेडणे तालुक्याचोय डेव्हलपमेंट जातलो। त्या दृश्टिकोनांतली सगळ्यांनी सॅक्रिफायस केल्या आनी एअरपोर्टाक संदी दिल्या। तेजे भितर चडांत चड नुकसान म्हणटा तें धनगर आमच्या लोकांचें जाता। तांकां आमी बेनिफीट दिल्ले आसा आमच्या सरकारान, 800 स्क्वेअर मिटर तांकां जागो, तांकां घर बांदून तांचो गोठो, तशेंच तांकां मशानभुमी, आनी तशेंच तेंच्यो बोकऱ्यो ज्यो आहा चरपा खातीर तेज्या खातीर तांकां जागो दवरलो, आनी तेंच्या घरा भितरल्यान एकट्याक एम्प्लॉयमेंट दिलो आनी बरी सर्वीस तांकां मेळिल्ली आहा। 20-25 हजार तांकां पगार मेळटलो, परमनंट सर्वीस मेळटली, आनी ह्या तरेन बेनिफीट सरकारान दिल्ले आसा। आमकां एक आशा आसा की हो एअरपोर्ट येवन आमच्या पेडणे तालुक्याची खूब सुविधारी आसतात, चडांत चड सर्वीस आमकां मेळटले म्हणून आमचे चीफ मिनिस्टर ऑलरेडी अनाउन्स केल्ले आहा। आमचे गोयचे CM पर्रीकर भाई आणि आमचे MLA सरान आमच्या खातीर खूब कितें केलां आनी हें केलां तें आमच्या खातीर बरें आसा, पण सरान मातशें लक्ष दिवचें की आमचे एक 14 फॅमिलीज आसा अफेक्टेड, 15 तांकां सगळ्यांक घरान एक जॉब असो दिला आतां पर्यंत। तरी आमचे आनीक 2 जाण भाव आसा, कोणाचे 3 जाण भाव आसा, ते सद्या बेकार आसात, आनी जेन्ना ते शिफ्ट जातले थंय तेन्ना तेंचे अनएम्प्लॉयमेंट जातले आनी तांकां प्रॉब्लम जातलो। सरान आमच्या भुरग्यांक तांकांय पळोवचें आनी खंय तरी कंपनीन जर चान्स पडटा जाल्यार तांकांय जॉब दिवचो आनी तेंचेर लक्ष दिवचो।